CCTV व्हिडिओ आमकां मेळ्ळो तेतूंत दोग जाण मनीस एकल्याक उखलून गाडयांत घालताले. सो आमकां कंप्लेन आयिल्ली डॉटर ऑफ वन मिस्टर संजील कुडचडकार. सो कंप्लेन आमी ड्राफ्ट करून रोखडीच आमी FIR रेजिस्टर केली आनी मागीर सगळी CCTV बी आमी चॅक केली. पयल्यार ताका गाडयांक व्हरून दोग जाण कोण अननोन मनीस आनी तेजे बरोबर तेजी एक एक्स वायफ आसली ती ताका व्हरताले. सो आमी आमचें लोकेशन आनी सगळें सर्वेलन्स सगळें एक्टिवेट करून आमकां कळ्ळें की ते कारवार पावल्ले. सो विथ हेल्प ऑफ कारवार पुलीस आनी आमचे इन्फॉर्मंट्स आमी तांकां इंटरसेप्ट केले. इन मीन टायम कितें जालें इज दॅट आमी इंटरसेप्ट करून ताका धरले आनी हे दोग जाण तेजे बरोबर आसले एलॉंग वीथ संजील. आमी तांकां ट्रॅक करून आमी परत हाडून आमी रेस्क्यू केलो. नांवां कितें तेंचे तुमच्या दोग जाणांक अरेस्ट केला ते सद्या? सशीर बिन मकसूद आनी शाह अली सौदागर. कितें अशें हायर बीन केल्लें अशें कितें आसा इन्फॉर्मेशन? सद्याक आमकां आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेजेर तेंचे मोटीव आनी कित्याक लागून कितें जालें तें कळटलें. आनी तेची एक्स वायफ मेळ्ळ्या काय एक्सपेंडींग? ना सद्याक ती एब्सकॉन्डिंग आसा बट आमचो सर्च चालू आसा. गाडयेन जेन्ना तुमी डिटेन केल्या पळय तांकां तेन्ना फकत तिगूच मनीस मेळ्ळ्यात काय? हय तिगूय जाण आसा. कितें मारलेलो बीन अशें ताका कितें आसा? मॅडिकलाक धाडला आमी ताका. मॅडिकला रिपोर्ट वयल्यान आमी मुखार जी सेक्शनां लावपाक जाय ती लायतली. मडगांव खंय जालो इन्सिडंट एक्झॅक्टली? हो कोंबा वसंत आर्केडा. आनी कितल्यांक जाल्लो सर? हो सुमाराक सकाळचो 11 सुमार जालो. तुमी कितल्यांक धरले तांकां अशें? आतां आमी ऑलमोस्ट एक 3:30 म्हणल्यार आमी ट्रेस करून सगळें करून आमची टीम कारवार वचून सगळें तांकां रेस्क्यू केला. झगडी आनी हेचे पयलीं कितें धमकी दिताले अशें कितें डॉक्टरान तेणी सांगलें विक्टीम? ना तेजी आनी तेजे हे बायलेचे स्ट्रेन आसले रिलेशन सारकें नासलें. सो आतां कळटलें एक्झॅक्ट मोटीव आनी कित्याक. ते किडनॅपर जाल्यार तेंच्यांनी कितें सांगलां खंय व्हरताले बी तशें कितें सांगलां? ना तें आतां कळटलें मुखार.